तुमचे व्यथा आसतल्यो, तुमचे काही काम आसतली, काही वेगवेगळ्या बरोबर नाराजी आसतली, त्यो सगळे नाराजी आणि हे सगळे आसा ते फेसबुकाचेर, ते सोशल मिडियाचेर थंय मारून चावाड्याचेर मांडनाका. तुमच्या घरान कितें कितें तरी जाला जाल्यार ते कितें आमी फेसबुकार काडटले. हो परिवार आसा, हे घर, ह्या घरांतले तुम्ही सगळे सदस्य आसा. भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षाचो पदभार घेतना भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष दामून कार्यकर्त्यांक कानमंत्र दिलो. भाजपाच्या फॅमिलीतले हेवे दावे चवट्यार घालचे न्ही म्हूण दामू नाईक भर सभेत उलयल्लो. मात सभा सोंपता थंय आमदार मंत्र्यांतलो वाद मिडियाक पळोवंक मेळ्ळो. बायंगिणी प्रकल्पा वयल्यान मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी आमदार राजेश फळदेसाय हांच्या मदीं सुरू आशिल्लो वाद मुखार आयलो. 2 दिसां पयलीं मंत्री बाबूशान आमदार राजेशाचेर केल्लें वक्तव्य पळयात. See what I am trying to tell you. See, there are many people before he became a MLA. There were many people from the constituency who went to the court, or a residence side went to the court. This has been decided by the court also, because there was all the permissions whichever the courts had asked. The requisite permissions were already obtained and produced in front of the court. So finally, it is the government that is going to do. See, finally, it is going to benefit everyone. So I'm just trying to tell you, sir. So no one should get basically personal with me at least. Okay? And my thing is very clear on that decision. I am just trying to tell you, he will be there as far as for the foundation stone. But as far as the completion, I am not very sure. मजगती राजेश फळदेसायान मंत्री बाबूशाच्या विधानाचेर उलट उत्तर दिलें. तो कितें उलयता पळयात. ठाम आसा जे मागीर फुडें आतां आनीक पयर स्टेटमेंट आयकलो ती परिस्थिती तेजी जावपाची. पूण तुमकां बीजेपीच्या पार्टी भितरच तुमी वाद जाता असो दिसता तुमकां? पार्टीन कसलोच वाद ना. तुमी पळयता मिनिस्टर कोणाचे 100% कित्या खातीर मिनिस्टरान म्हटलं सो मिनिस्टरान तुमकां तुमचेर स्टेटमेंट केला निवडून येवची ना ते तेजी परिस्थिती पळया काय ना ते कळ्ळें न्हू. ते फावंडेशनूय घालूंक आसतना आनी इनॉग्रेशनाक कोण आसचेना म्हणटा तुमी आसचेना काय ते आसचेना आमचो आसतलो. मजगती दामू नायक प्रदेशाध्यक्ष पदाचो भार स्विकारता थंय हो वाद थांबोवंक आतां दामूची भुमिका कितें आसतली तें आतां पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.